तुझ्या नावान सोम्या भक्तीनामी समल्या भेटूंच्या आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसता पुण्या वायलांत तुका स्तुतिता जिविता काळान वादोस करता तुझे दया आमकां एकवटायता तुझ्या नांवाक सोम्या भक्तीनामी समल्या भेटोवच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुझें दैवीक वरदान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भाव भयणीनो आयच्या वांजलांत आमी पळयता तर जेजू थंयसर पेद्रूच्या मोगाची तपासणी करता परीक्षा करता आनी आपणाचे मिसांव आपणाची जबाबदारी ताका दिता तसो जेजू दिसपडटे आमी ताच्या मोगाक साक्ष दिवंक आनी जी जबाबदारी आमी घेतल्या ती बऱ्या तरान पाळूंक आमकां आज आपोवणें दिता ह्या दिशेन तीच कृपा आमी मागया आनी जर तर आमच्या जबाबदारीत आमी चुकल्या तर जेजू साक्ष दिवंक ताच्या मोगाक साक्ष दिवंक चुकल्या तर ह्या सर पातकांचे बोगसाणें मागया आनी नवी जिणी जिवंक कृपा हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेवो सदांच सांगपा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना करता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट हे मीस मिटिल्ल्या शरीरा खातीर विशेष रितीन आमी मागचे सांगत आसा आमच्या खासगी आनी कुटुंबाच्या हृदयां खातीर आनी जे कोण तसो जल्मा दीस वा वार्षिकोत्सव समजतात हे आमच्या भाव भयणी खातीर मागया प्रार्थया बापा तुज्या पुता जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडूंक सर्गींची दारां तुवें आमकां उगडली येद्यावर त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरी जावं आनी आमचो बोवाळतीर सदांच आसूं आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वचप त्या दिसांनी अग्रिपा राय आनी बेर्नीस कुवार्न
शेजाऱ्यांक पावलेली. ती फेस्तुसाक मेळूंक गेली. तांकां सबार दीस पर्यान थंय रावूंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलोचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणलो, हांगा फेलिक्सान बंदेत दवरलो एक कैदी आसा. हांव जेरुजालेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मालगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केल्ली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजय म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणायकी ताचे वादी उजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे उजेर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हणून हांव चिंतून आसलो तसलें खंयची अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशांत ताचे लागीं तांणी थोडी उजीत चलयली. वो जेजू मौन पावलोलो पूण आतां जिवंत आसा म्हणून पावल सांगतालो. ह्या तराच्यो संगती कशें इत्यार्थ करच्यो म्हणून म्हाका समजनासतना ताणें जेरुजालेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गे म्हणून हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती उजीर आतां जाता पर्यान आपणाक फाऱ्या काल दवरिजे म्हणून पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरसी दंड दिसर हांगासर तो फाऱ्या काल आसूं न्ही म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसे. जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसे आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारलां. प्रितुमे प्रास मोळाब जितलें ऊंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दाळाई तुजी भक्त करतल्या थंय. उदेंत आनी आस्तंत जितलें एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावणो तो काण उडयता. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली राजवाडकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या बळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. Alleluia, 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 Alleluia. तो पवित्र आत्मो तुमकां सर संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर तुमच्या उगडासाक हाडटलो.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळू जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विसारी लागलो, सिमांव जुआवच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विसारी, सिमांव जुआवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताच्या लागीं तिसरे फावटी विसारलें, सिमांव जुआवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विसारलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तार धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आजकाल मोग लाव म्हळ्यार शब्दाचो खरो अर्थ नाश जाला वा नपयस जाला म्हूण म्हणयत. कित्याक मोग म्हणटा आसतना, मोग म्हणलो शब्द तो वापरता आसतना थोड्यांक बेन दिसता. थोडी कावज येतात, थोडी तकली सकला घालतात आनी थोडी लज येतात. कित्याक मोगाच्या नांवान जायते आज वायट घडटा, अन्याय घडटा, अत्याचार चलता. ह्या दिसांनी पेपरांनी वा युट्यूबार तुम्ही पळयता तर मोगा विशयांत कितल्योश्यो खुनी जावच्यो आमी पळोवन आसा. काल न्ही परस हुबळीन कितें घडलें आमी आयकलें. विश्व म्हणलो तो तरणाटो अंजली म्हणल्या चेडवा लागीं मोगार पडुल्लो आनी जेन्ना अंजलीन ताच्या मोगाक तिरस्कार केलो ताका ताणें खून केली, ताका जिवेशी मारले. ताच्याच थोडे दिसा पयलें आमच्या सासणांत नेहा म्हणल्या चेडवाकी तशेंच घडलें. आनी असल्यो जायत्यो संगती आजकाल घडोवन आसात. मोगाच्या नांवान मोग तिरस्कार केल्ल्याक एकामेकाची खून जावची, एकामेका लगड काडची. कित्याक जर तर मोग तो खरो न्ही, तो आपणाकच आनी पेल्याक नाश करता, द्वेष करता, लगड काडटा. फकत खरो मोग, निस्वार्थी मोग सदां बाळटा. आनी ह्याच्या वांजेलांत मोगा विशयांत आमी आयकलें. जर तर तुमच्या लागीं कोणें 3 फावटी तूं म्हजो मोग करता गे म्हळ्यार कसली जबाब दितात म्हणून हांव म्हणना. हांगासर बेनेदिक्ट आनी ताजी मिसस आसा. जर तर मिसस बेनेदिक्टा लागीं 3 फावटी परतून म्हजो मोग करताय गी, मोग करताय गी, मोग करताय म्हूण विचारल्यार कसली जबाब दिता म्हणून
हांव नेणा तुज्या मोगाक काले काले मनशात कितेंय जावं पूण हांगासर पेद्रूक तशेंच भोगलें पेद्रूक दुखलें कित्याक पेद्रून 3 फावटी जेजूक नेगार केल्लें पूण त्या उपरांत आपणाचें सूख तो समजलो आपल्या पातका खातीर तो सुरसुरलो आनी जेजू संगी ताच्या शिसा संगी तो परतून एक जालो आनी हें जाणा जाल्लो जेजू आपणे सर्गाक सोडून वयच्या पयलीं आपणाचें मिसांव पेद्रूक दिवंक ताचें मुखेलपण पेद्रूक घेवंक आशेता आनी ह्या दिशेन जेजू थंयसर पेद्रूक सवाल करी तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून आनी थंयसर पेद्रू 100% त्या परिक्षेंत पास जाता आनी त्या देखून जेजू आपणाची ती जबाबदारी त्या पवित्र सभा चलोवन व्हरची इगर्ज मतां चलोवन व्हरची जबाबदारी थंयसर पेद्रूच्या हातांत दिता म्हज्या हिंडाक सरय म्हज्या शेळ्यांक सरय म्हणून आनी पेद्रू ती जबाबदारी खरीपणी घेता आनी जेजून सांगले भशेन ती जबाबदारी तो पाळटा आनी आपोस्तलाच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर पेद्रून जबाबदारी घेवची आनी जेजूक उतरां करण्यानी साक्ष दिवचे निमाणे आपणाचें जिवीत वा रगत वारोवचें जेजू खातीर मोगाळ भाव भयणीनो खरो मोग करचें म्हळ्यार जबाबदारी घेतलेली जबाबदारी पाळची वा दिल्लें उतर पाळचें त्या प्रमाणे चलची आमी जण एकल्यांनी विविधतेची जबाबदारी घेतल्या जायते फावटी देवाक एकामेका ती भास आमी दिल्या त्या देखून खरो मोग एकामेकाचो करचो म्हळ्यार देवाचो खरो मोग करचो म्हळ्यार आमी देवाक विश्वासी जावन रावचें आनी एकामेकाक दिल्ली ती जबाबदारी वा एकामेकाक दिल्ली ती भास पाळची आनी अशें उतरां करण्यानी ती जबाबदारी मुखार सावन व्हरची आनी जेजूनी आमकां जबाबदारी दिल्या ताची मिसांव ते मुखार सावन व्हरूंक जी कितें जबाबदारी ताणें पेद्रूक दिली आमकांय ते लागू जाता त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो दिसपट्ट्या जिवितांत खऱ्या मोगान जिवंक प्रयत्न करया खरो मोग तो निस्वार्थी मोग जीव दिवचो मोग त्यागाचो मोग तो गरज पडल्यार रगत वारोवचें जीव दिवचो दिवंक आमी तयार आसूंक जाय तो जावन आसा खरो मोग आनी तेंच जेजून आमकां करून दाखयलां आनी त्या मोगान जियोंक त्या मोगान रावोंक आनी त्या मोगाक साक्ष दिवंक जेजू आज आमकां आपयता तो जेजू तुका आनी म्हाका ही कृपा दिवं सोपून दिता तुझ्या हातांत सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या एकत्रेक तुजो आवाज पेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता भाव भयणीने म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घे देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकुळतेची दीस घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्रत्मेच्या येण्यान आमचे अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर हे मागता हांव त्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळणी सवते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवसैमाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sogot pergatuyan Sumya Jesu tuje mara Ami samaramta Tuje pura जीवन पो आमी परगटा तुझ्या या सोम्या जेजू आमी अत्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्ल्या ते आमच्या वामणीचे काकोटकर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तुझा पती भगवान धर्मता आनी सरकळी तुका मान मल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
सदांच मोगान जियोंक मोगाक साक्ष दिवंक जाय असले कृपा सर्गींच्या बापातान मागोवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया देवाचे शिळे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेतात ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडे न जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें वात म्हाका फावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाता सस्नीक जिवीत म्हाका लाबो कुर्साची वरबिलो आत्मा सोसून जीव जातो तुकाच पेटोवन दिलो तुजे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काल जालो तुजे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काल जालो जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजे येवंक आशेता स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या
दिगता तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसाचे पोषण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळो जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्रत्म्या हे देवू आनी फाकय सर्गिता उस्वाडाचे तुझे की तू बापा दुबल्याच्या तू दाता दैन्याच्या तू देव्या काळजाच्या बुजवणारा बोऱ्या आत्म्याक तू लोक तू सैर्या स्वादी कर्या विशेवा विशेव तू आवुरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या बुजवून करीत रडतेल्या उस्वाडा सर संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पातेल्यांचे मोगाळ पुत्रा सोवे अवपार आशीर्वाद आमकां भाग्यवान गुस्साचे गुरवेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.